गोंयाक वेगळ्या हायकोर्टाची गरज ना. सध्या मुंबय हायकोर्टाचे खंडपीठ आसा तेंच बरें. गोंय खंडपीठाचेर मुंबयचे नवे नवे जुईज येतात. ते शिवाय स्वतंत्र हायकोर्ट केल्यार 4 ते 5 पटीन खर्च वाडटलो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान विधानसभेत स्पश्ट केलें. तरीकूय बार कावन्सिला कडेन ह्या विशयाचेर उलोवंक सरकार तयार आसा अशें पर्रीकारान सांगलें. गोंयाक स्वतंत्र हायकोर्ट आसचें म्हणून विजय सरदेसायान थाराव हाडिल्लो, ताचेर मुख्यमंत्र्यान ही जाप दिली. When we are an independent state celebrating 50 years of liberation, I believe that we should have an independent high court which is demanded by many in the legal fraternity, and we are independent and self-sufficient to have a high court of our own. So I believe that this resolution should be accepted. अडचण इतली जा की गोंयच्यो केशी आनी स्ट्रक्चर इतलें ल्हान आसा की इंडिपेंडंट हायकोर्ट आमकां खरोच परवडटलो काय कितें कॉस्टिंगान एज वेल एज फॉर पर्पज ऑफ एक्चुअल लिटिगेशन. वी हॅव गॉट 5016 केसीस. तूं जाका पळय हायकोर्ट आमचो असो जो कॉन्सेप्ट म्हणटा पळय पोस्टा भशेन, तसो पोस्टाचो कॉन्सेप्ट हायकोर्टाक लागना. हांगा जुईज येतले ते भायले येतले. गोंयचो चुकून एखादो उरलो जाल्यार आता तो इंडिपेंडंट आसत धर तूं जाल्यार इंडिपेंडंटांतलो एक प्रॉब्लेम असो जातलो की तुका हांगा जेन्ना पळय 3 जाण जुईज येतले पळय फॉर व्हेरी लॉंग टायम द सेम जजीस वील कंटिन्यू. रोटेशन जावंक जाय टू फॉर द सिस्टीम टू रिमेन फ्रेश अँड हेल्दी ऑर एनी सिस्टीम. ते रोटेशन उरना. 3 जाणांच्या हातून म्हाका दिसता गोंयचें कामकाज स्मुथली चल्लां. तरी सुद्धा जर ऑनरेबल मेंबराक दिसता जाल्यार हांव काही बाराच्या लोकांक हाडून तांचे कडेन चर्चा करूंक शकता, रिटायर्ड जुईजा कडेन चर्चा करूंक शकता. पण हांगा ताज्या वयर आनीक म्हाका अशें दिसता की आमी जावन नवीन कोर्ट करपाक स्वताहून प्रयत्न करचे न्ही. I will withdraw the resolution. हणजूण पुलिसांनी बिरेस्तारा राती आसगांव वाठारांतल्या एका घराचेर धाड घालून एका चलयेक सोडून हाडली. हे चलयेक नोकरी दिवपाचे हांयस दाखोवन मुंबयच्यान गोंयांत हाडिल्ली. ह्या प्रकरणात एका बायले सयत 3 दलालांक पुलिसांनी अटक केल्या. मुखेल दलाल मात मुंबय आसा. आसगांव वाठारांत शिंदळकी वेवसाय चलोवपी 3 जाणांक हणजूण पुलिसांनी अटक केल्या. ह्या 3 जाणांनी मेळून मुंबयच्या एका चलयेक हाडून आसगांव वाठारांतल्या एका घरांत दवरिल्ली. मार्केटिंग वेवसायाच्या नांवा खाला थंय शिंदळकी चलताली. हणजूण पुलिसांक ह्या प्रकाराची खबर मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी घराचेर धाड घालून त्या चलयेची सुटका केली. ह्या प्रकरणात अफसाना सय्यद, राजू डे आनी संतोष दास ह्या 3 अटक केल्या. ह्या प्रकरणातलो मुखेल आरोपी अशरफ सय्यद मुंबय आसा अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या. हणजूणच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फडटे. मडगांव शारांत नुस्त्या मार्केट सोडून हेर सुवातींनी नुस्तें विकपाक बंद केल्ल्या नुस्तेकारांनी शुक्रारा सकाळी पालिके मुखार बसून नुस्तें विकून पालिकेचो निशेध केलो. नुस्तेकारांच्या ह्या प्रस्नाचेर विचार करपाक जिल्लोधिकारी एन.डी. अगरवालान पालिका, पुलीस आनी हेरांची खासा बसका घेतली. मडगांव पालिकेक जाय तितले पुलीस दिवपाचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान दिलो. आज आमकां हे सगळे लोकांक म्युनिसिपालिटी मुखार येवन आमकां हें विकपाक पडलें. कित्याक सारको आमकां निर्णय कांय दिलो ना ताणें. आमी रावता तेगेल्या निर्णयाक. आज तो मिटींग कोणा कडेन घेता ते घेवं आनी सपोज तांकां परतून तांकां बसयल्ले काडल्यार परतून हांगा येवन आमी सगळे हे लोक आमी बसून नुस्तें विकपाक सुरवात करतले आनी मागीर आमचेर हें करप ना. approach me there is some problem in the city. Some fish vendors sitting in the town which is not supposed to sit. As per the resolution taken in the council, the old fish market has been closed down after construction of new PDA market. So he asked me my support, the district administration to give the support, protection to the municipal staff who are working for removal of that. So I assure कि district administration give the full support. Municipality, this is a work has been assigned to municipality under the law. Same purpose is come कि हम अपना एनक्रोचमेंट निकाल रहे हैं तो हमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए. तो हमने बोला फुल प्रोटेक्शन देंगे. उनका लेटर भी आया था, मैंने पुलिस को भेज दिया कि द फुल प्रोटेक्शन. दाबोळी विमानतळावेल्यान नौदळाक भायर काडचे अशी मागणी गोवा स्वराज पार्टीच्या युवा संघटनेन केल्या. दाबोळी विमानतळ आशिल्ल्यान गोंयाक मोपा विमानतळाची गरज ना अशें गोसुपाची युवा संघटना म्हणटा. This party actually talks about like mining, illegal mining, and mining, for example. I mean, like he said, I mean, there's nothing. It's not beneficial to Goans at all, you know.
So it doesn't make sense to kind of like have illegal mining in Goa at all. So, and we see that the current government is not doing anything about it. Yeah, so we need to change that. Also, the Ram Sena which wants to set up shop in Goa, I don't think so that's a very good idea, because we Goans do not need them coming here and telling us what to do and what not to do. Because we have the good sense of knowing what is right and what is wrong. Yeah. Also, the Mopai airport, I don't think so that again is a good idea, because we already have an airport which is in the center, so it's like beneficial to all Goans. And yeah, having two airports in Goa does not make sense. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.